दिवचल शारातल्या सरवणच्या गोकुळवाडो वाठारात लोकवस्ती लागीं परत एकदा गव्यांची दहशत वाडल्या। लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भंय उप्रासला। बागायतींनी गव्यांची पावलां लेगीत दिसून आयला। फाटल्या कांय दिसांच्यान दिसा उजवाड्याक हे गवे गोकुळवाडो वाठारांत भोंवतना नजरेक आयला। किमान 10 ते 12 गव्यांचो एक कळप आसा आनी हे गवे केळी, कवाथे आनी हेर बागायती पिकांची नासधूस करतात अशें कांय थळाव्या लोकांनी सांगलां। रान खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्या सारक्या संरक्षीत सुवातींचेर व्हरोन सोडचे अशी मागणी लोकांनी केल्या। गेल्या वर्सा तशेंच केलें तेंच्यांनी सगळे गोंयराड्यान सगळो सत्यानाश केलो। नीरपणून म्हाजें मोडून मोडून सगळं उत्पन्न सगळें खराब केलें। पयलीं लायटीच्या खांब्याक लागून म्हाजें उत्पन्न केलें कॅन पडोवन जळोन आमचे रोपे जायताले। आतां अंदू पयलीं फाटल्याच्या मदीं नासलें तें आतां परत येवंक लागलें। तेन्ना आतां हें म्हाजें सगळें सत्यानाश केलो तें कितें करचें। आनी आमची घर म्हाजें ल्हान आहा, बारीक आहा, फाटल्यान काळोख आहा, आमी फाटल्यान भोंवता, भुरगीं म्हाजी भोंवता, फुलां काडून जाताना हे 10-12 जाण गोंयराडे आतां आहा तेंचो मातसो तुमी बंदोबस्त करचो कळ्ळें। ही तुमचे कडेन हांव मागता। तुमचें उत्पन्न सगळें उडयलें? सगळें म्हाजें उत्पन्न उडयलें, कांयच दवरूंक ना तेंच्यांनी। केळमां उडयलो, कवाथे उडयलें, निरपणस उडयलें, खान कांयच दवरूंक ना। भाजी म्हणून घातली ती खाल्ली, दोडगी तवशी घाली ती सगळी खाल्ली, कांयच दवरूंक ना तेंच्यांनी। कितले राहते गवे? 10-12 जाण आहात ते आतां, बारीक मोठी सगळीं। दिसाचे का रातचे? दिसाचे बी येता, रातचे बी येता, सगळे कड्डाक लावन येता काय कित्याक लावन खावंक येता तें कळना। पोरू हांवें आतां केळमाचे इतक्या कोल्याचे पयशे घेतले लागून म्हाका ते एक खकळून मेळना म्हाज्या कडेन। हय, आमी बेकार उडय, आमी कामाक धंद्याक काय ना, आमी हे करून पोट भरपाचें। तेन्ना मातसो तुमी हेजेर लक्ष दिवचें आनी कितें तुमी कितें जाता जाल्यार आमकां मदत करची आनी हेजेर गव्हर्नमेंटाचो बंदोबस्त तुमी करचो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तुमी मातशी एक्शन घेवपाची तेजी। पुरू कळयल्लें तेज्या पण येवंक नासलें, एक्शन घेवंक ना आनी ते गव्हर्नमेंट येवंक नासलें, मदीं बंद जालें, आतां परत येवपाक लागले। हांगासर हय, आनी म्हाजें घर सामकें तेंकोन आहा आनी ते सामकें घराचे एक येता।